मी हांगा इल्यात नवीन हॉस्पिटल उद्घाटन जाल्या कसो दिसता तुमकां म्हणजे हांगा जाल्या सुरवात ती बरें जालें कितें सांगूंक सोदता हय न्हू आनी आयज तुमकां डॉक्टर मेळ्ळो इल्या उपरांत म्हाका हांव तपासपाक येवंक नासलो रिपोर्ट व्हरपाक येयलो पण जालें काम तुमचें जालें काम पण एक खंय तरी आंदोलन केलें किंवा हें केलें एकदां सुरवात जाली ती बऱ्या खातीर जाली अशें तुमकां दिसता हय जातलें येस येस आयज ओपीडी इल्ल्यात तुमी कशा पद्दतीन तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा आतां तुज्या हॉस्पिटलाचो आता बरें आसा बरें आसा न्हू आतां पयलीं तुमकां खंय वचोचें पडा पयलीं हांगात तुवें आयसा हय पण आतां हें जाल्या उपरांत कसो तुमकां दिसता की एकंदरीत निर्णय घेतला जो खंय जावचें हॉस्पिटल आतां एकदमच बरें जालें आनी आतां सगळी सोय जाल्ली आसा आनी आतां एकदम बरें दिसता पळोवपाक ओके आणकी तुमकां कितें सुदारणा जावंक जाय अशें दिसता आनी म्हणजे आतां जीएमसी जालें काय मातशें बरें दिसतलें न्हू बरोबर मिनी जीएमसी सारकें हय ओके आतां ते हेचे बिचे ते जावंक जाय न्हू कॅज्युअलिटी बी कॅज्युलिटी हय ते मातशें जालें जाल्यार मातशें आनीक बरें दिसतलें येस येस थँक्यू नमस्कार आमी आसात तुयो हॉस्पिटल हांगा आसात जे न्यू बिल्डींग इनॉग्रेशन करपाक आयले 2 फेब्रुवारी ह्या दिसा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे स्थानिक आमदार जित आरुलकर त्याच बरोबर पेडणे मतदारसंघाचो आमदार प्रवीण आर्लेकर त्याच बरोबर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे 2 तारखेक उक्तावण करपाक आयले आनी ह्या वेळार ओपीडी जे स्टार्ट करपाक आयिल्ले जस्ट आमी येवन हांगा जर पळयतात जर लक्ष घालता जाल्यार सध्या जे फंक्शनिंग जे आसा जे तांच्यांनी म्हटलेले की ओपीडी जे आसात आणि लोकां खातीर ओपन जाल्ले आसात आणि आयज आमी येवन जर पळयतात जाल्यार एकंदर सुरळीत चाललेले आमकां सद्या दिसपाक येता खंय तरी लोक जे आसात खंय तरी हॅप्पी दिसतात पूण तांचे अशेंय म्हणणें आसा की थंयसर खंय तरी कॅज्युअलिटी जे स्टार्ट जावपाक जाय हाचेर मुखेलमंत्री आणि आरोग्य मंत्री हांच्यानी उलयलेच आसा फुडें हे स्टार्ट जातले जेन्ना आमी येवन पळयतात जाल्यार जे ओपीडी डॉक्टर्स जे आसात ते येतात त्यांचे जे कितें काम आसा किंवा लोक जे येतात त्यांच्या कडेन चॅकअपाक हेर हे जे आसा आरोग्याच्या संदर्भात ते सध्या हांगा तरी आमकां पळोवपाक मेळटा बरे तरेन जे बिल्डिंगाचे जे उक्तावण जाल्लेले आसा जे ओपीडी जेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले आसा तेचे खंय तरी फायदो जाता अशा तरी आमकां सध्या दिसपाक येता एकंदर पळयत जाल्यार बाकीचे हेर जे आसात थंयसरले काही शिफ्ट हांगा करपाक आयिल्ले आसात ते ड्रेसींग म्हणा हेर जे आसात जे सोय सुविधा जे आसात ते हांगा सुद्दां स्टार्ट जाल्ले आसात खंय तरी लोकांची एकूच होप आसा की आतां स्टार्ट जाल्ले आसात तशेंच कॅज्युअलिटी जे आसात आणि त्याच बरोबर हेर जे ऑपरेशन म्हणा हेर जे सोय सुविधा आसात ते सुद्दां ओपन करचे आणि लोकांक एक सुविधा दिवचे इतले वर्सां जे पेंडींग आशिल्ले जे फाटल्यान तुम्ही पळयतात तुवें हॉस्पिटल आतां खंय तरी 2 फर्स्ट एकदा डायलिसिसा खातीर उक्तावण जालें आनी तेच्या उपरांत स्थानिक आमदार आणि हेर जे संस्था एक्टिविस्ट हांच्यान सगळ्यांनी जे प्रयत्नान हांगा जे आतां हॉस्पिटल 2 फेब्रुवारीच्यान जे स्टार्ट जाल्ले आसा हे खंय तरी अशेंच कंटिन्यू रावचे जे लोकांक जीएमसी लिंक म्हणटाले ते खंय तरी हांगा जाल्ले आसा आतां आयज आमी जर हांगा जर पळयता जाल्यार स्मुथली जे फंक्शनिंग जे आसा सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा आणि लोक जे आसात खंय तरी म्हणटात की जाल्ले ते बरे जाल्ले आसात आणि खंय तरी जातले होप्स आसा आणि फुडें हेच्या पेक्षा बरे पद्दतीन जे जीएमसीन आमकां वचपाक टायम जातालो किंवा हेर गजाली जाताले खंय तरी हांगा बरे भशेन जातले अशे तांचे होप्स आसात खंय तरी फुडें अशेंच कंटिन्यू जावचे आणि लोकांक सोय सुविधा आणि बरे आरोग्य मेळचे हेच लोक डिमांड करीत आसात प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी